taboria stosticada. Calça como estou chutando gote, catron घेऊन खातो. Vestida mostra corta zaitoshi, look tar bound खातो. वाकडे गेलोले नीट तू करता, कातरून घेऊन खातो. बरे जाताना वाईट कित्याक करता, पाड घालून वापरून ती खातो. बरे जाताना वाईट कित्याक करता, पाड घालून वापरून ती खातो. गरजेचे एक हातयार. गरजे कांवावन साबार. सोबिताय हाका दिवं नाका. चलता बरी stosticada. Chलता बरी stosticada. देवा कारका क्लिफ्टन उजो मध्ये सारको तुमचो दोगांचो डुओ बेस्ट हा. देव बरें करूं. वाव क्लिफ्टन स्विझर आय एम सो प्राऊड ऑफ यू. तुम्ही दोगांय सांगातान कांतार कोत्ताली. इट्स प्युअर मॅजीक. देव बरें करूं. अशीच देवाक सांगाता नारकां दिया. कितलें बरें दिसतालें. परफेक्ट ब्लेंड ऑफ वॉयसेस. थँक्यू ग्रेवी. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. ग्रेट स्विझर, तुजी वाड बरी जाता. 2 दिसा गायना शिकून तुवें प्रॅक्टीस करूंक जाय. कोत्ता हांव. तूं शोज कोत्ता न्हू. म्हाकाय केन्ना चान्स मेवता जाल्यार पळय.
हांव इंग्लीश कोंकणी तशीच हिंदी कांताना करता. चिरून पोरबी सो प्राऊड ऑफ यू. सगळीं सांगातान गावया सारको उजो. क्लिफ्टन, स्विझल, गायनांतलो तुमचो सोलो मात खूब बरो जालो. एकूच प्रॅक्टीस घेतली रे गोरी. कितलो बरो थोकोस घेवन तुमी तो तयार केलो. अशीच देवाची मोहिमा गावंक जाय दिसा दिसपोटी. देव बरें करूं. हो गायन करपाचो गूण देवा कडच्यानूच फावो जालो म्हाका. देवाचो ताचेर पयलो हक. त्या खातीर देवाच्या मानाक आनी मोहिमेक हांव तो वापरता. देव बरें करूं सर. आयज जेनी ना म्हणून क्लिफ्टन सरान गायन करून आपल्या वांगडा म्हाका सोयेक दिलो. पिरांत पयलीं आयलोली खरी पूण देवानूच गावंक म्हाका करपा दिली. खरेंच सांगातान तुमी पळय गायतात. इट इज प्युअरली मॅजीक. आंगाक सारको शिरशिरो येतालो. म्हाका दिसता तुमी दोगांयनी सांगातान गावंक जाय चड आनी चड. इगोर्जेंतूच न्हू, एक डुओ बँड करून लोकांक एंटरटेन करूंक जाय. मनान घे. देवाक जाय जाल्यार चिरून. एक उगडास तुरा. द स्काय इज द लिमिट. कीप सोरींग हायर एंड हायर. थँक्यू. आंग मोचे पोय पूण हात लायनाका. योगारा योगारा योगारा. साशा. गोर मोचे पोय पूण तार पोय नाका. पिशा माशेन कित्याक कोत्ता गो तूं? पिशा लागला गो तुका? कांतारा कोत्ता ती सगळी पिशी. तू इगोर्जीन कांतारा कोत्ता तो पिसो म्हणून कोत्ताय. इगोर्जेन कोत्ता ती कांतारा न्हय, ती गायोना. पूण तूं कोत्ता ते भाशेन तुका पिशें लागलाशें दिसता. वय पिशें लागला म्हाका तुज्या मोगाचें. हें पळय, तूं करता तें पळोवन शिमितेरीन काशाव न्हिदोन आसलो म्हजो भाव जागो जावन परत जिवो जाल्यार पासून परत वचोन लोजयेन फोंडान न्हिदतलो. हागो लॉस दिसोंक फावो तुका? काजारी हांव. म्हजीं बायल भुरगीं लंडन आसात खरी पूण म्हज्या काळजांतूच जेतात तीं. हॅलो. हाय सर. हाय. कितें करतालोय? ना कांय ना, घरा वयतालो. सर, न्हिदोंक वयचे आदीं आयच्या दिसाच्या घडीतांचे नियाळ करतालें. तुका आनीक एक फावट खास करून थँक्यू म्हणूंक दिसलें. म्हाका न्हय, थँक्यू देवाक म्हूण. हें गायन करूंक जेनीच्या जाग्यार तुका घाल म्हणून गोडे देवानूच म्हाका सुचयलां आसतलें. दुसरी सिनियर मेंबर्स आसली कोयरांत तरी तुवें म्हाका विचून काडलें. तूं जाणा, हें गायन करूंक म्हाका एक बोवाळ, एक इनोसेंट कसो आवाज जाय आसलो. आनी कोणाक घालूं काय म्हणून हांव म्हज्या मनान चिंततालों. तेन्नाच तुजो उगडास म्हज्या मनांत आयलो. चड आनी चड देव बरें करूं सर. असोच केन्नाय म्हजोय उगडास कर. जेरोल जेरोल. गुड नायट सर. स्वीट ड्रीम्स. गुड नायट. स्वीट ड्रीम्स टू यू टू. थँक्यू लॉर्ड. प्रेज यू लॉर्ड. गायन करपाचो गूण तुज्याच हातांतलो म्हूण हांव मानतां. तुजेच मोहिमे खातीर म्हाका गायन करूंक जाय. दुनिया गायन करपाचो गूण वापरूंक म्हाका जिवितांत वयर सरोंक जाय. तूंच म्हाका तुजो आदार दी. ही म्हजी कला हांव तुज्याच पांयां लागीं दवरतां. मोगाच्यानो कला देवाची देणी आमकां. तालिंताची खबर आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. 5 तालिंतलो कलाकार आपलो गूण वापरून ते दोबराक करता. तशेंच 3 तालिंतलो कलाकार आपले कलेचेर वावर करून ते सो करता. पूण 1 तालिंतलो कलाकार आपलो तालींत वो गूण लिपोवन दवरता. देवाच्या मनाक वो समाजाच्या बरेपणान तो वापरना. आपल्याच कामान गुल रावन कुटुंबाचो उखोल करून व्यस्त रावन तो तालींत लिपोवन दवरता.
तालीम दितलो देवाक हें मानून आनी देव ताचे कडसून तालीम काडून बरो बापूर कोत्तेल्याक तो तालीम दिता. आमच्याय जिविताचेर आमी नदर मारूया. देवान दिल्ल्या तालींत वो गूण वापरून आमी ताचो बरो वापर कोत्ता काय. देवाचे मोहिमेक वो समाजाच्या बरेपणाक आमी तो वापरता काय. दुसऱ्यांक गूण दिल्ले आसत जाल्यार आमी तांचे गूण वयर काडून तांकां आदार दिता काय. आमच्याच भितर आमी नदर मारून पडोवया. तुमकां कितें सांगचें आसा? फादर, आमच्या गांवांत कितले कांतोरीस आसात. इगोर्जेर गायन करून कित्याक येनात? होय फादर, तुवें सगल्यांक आपोवंक काडूंक जाय. फादर, आमच्या गांवांत जायते म्युजिशियन आसात. व्हडले व्हडले बँडांनी ते वाजयतात. इगोर्जेन येवन कोयराक ते कित्याक वाजयना? अरे ते येतले बँडान वाजयल्यार तांकां पयशे मेळटात. हांगा कोयराक पयशे मेळटात. वय फादर, ह्या वर्सा अपया तांकां. फादर, तालींत असं म्हणटात तो फक्त आमकांच, बाकीच्या सगल्यांक ना? फादर, आदी इगोर्जेन कोयर लॉफ्टाचेर कोयर आसतालो. कितले जाण एकठांय जावन थंयसर गायन करताले. हे आदले सगळे आमी परत हाडूंक जाय फादर. ओय फादर, सगल्यांक आपूण गायन करुया. फादर, म्हाका दिसता ह्या वर्सा आमी एक प्रयोग कसो करुया. सगळ्या PPCच्या वांगड्यांक आपापल्या सॅक्टरान जे कोण संगीतकार आसात वो कांतोरीस आसा तांची आमी नांवां घेवया, एक वळेरी करुया आनी तांकां एक फॉर्मल आपोवणेशें धाडुया फादर. आनी म्हाका दिसता आतां नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान 22 तारखेक सांता सिसिलियाची परब येता. ह्या परबेच्या निमतान सगळ्या संगीतकारांक आनी सगळ्या कांतोरिस्तांक एकठांय करून आमी एक बरो कोयर करुया, इगोर्जेचो कोयर. तेन्ना दिसता म्हाका आमच्या गांवचे कलेक मानूय मेळटलो आनी सगळ्या कलाकारांच्या नांवान देवाकूय महिमा मेळटली. ओ वाव, हे सगळे गांवच्या संगीतकारा बरोबर हांव गायन करतलें. फादर, आय एम सो थ्रिल्ड. म्हज्या मनान हेच आसलें. तुमचो आदार सहकार आसल्यार आमी देवान करूया. हॅलो, या जेम्स. हॅलो क्लिफ्टन. एक मिनिट हा, सायडीन पार्क करता. आयताराक तूं फ्री आसा रे? काय ना सद्याक. कित्याक? ब्रांच पार्टी आसा आमकां. चेडो गावपीन जाय तांकां. हां. जोड गितां दुयेंत जाय तांकां. तुज्यान कितें करूंक जातलें? होय, कोरया. अरे आतांच आयलोली बरी संदी सोडूंक जायना. शो कन्फर्म सोजमो? वय आय विल अरेंज. कोरया. ओके, चल बाय. हाय. हाय सर. खंय वयता? कोणशे वेताले? होय, ये बॉस, हांवूय पणजेच वेता. एक सांग, पणजे कित्याक वेताय तूं? कजनागेर वयताले. आयतारा दीस फ्री आसा तूं? म्हाका आनी कितें आसता? मी सातूच दोतून आनी मागीर होम डिपार्टमेंट हॅपी सर्वीस. शो येला म्हाका आयताराक. वाव. चोडू जाय कांतार करूंक. सर प्लीज म्हाका व्हर न्हू, प्लीज. 2000 मेळटले पेमेंट. पेमेंटाचें बरें आसा सर. जस्ट गिव मी अ ब्रेक. ओके. सांजे यो आमगेर. प्रॅक्टीस करुया 6 ते 7 मेरेन. बरें. दुनिया, तुझे उपकार कशे आठोवचे तेच कळना म्हाका. एक नवें पावल मारूंक हांव फुडें सोदतां. तुजोच आदार म्हाका दी.
आनी म्हाका तुज्या आश्रयाखाल राखून दवर. सायबीण माय, म्हजे माय, दोयाळायेन तूं म्हाका तुज्या आश्रयाखाल सांबाळून आनी बाळगून दवर. क्लिफ्टन सर, आयज तुकाच लागून त्या गॅस्टान म्हाका 5,000 टिप्स दिले. म्हाका दिसता अर्दे तुवें दवरूंक जाय. ना रे मोगा, ते ताणें तुका दिल्या. तुज्या ताळ्याचेर खुशाल जावं म्हणटोच ते तुकाच. पूण सर, हे सगळें तुकाच लागून म्हाका मेवता न्हू. आगो बाय, हीच तुजी खालतीकाय म्हाका खूब आवडटा. बरें, तुका जाय न्ही तुजे अर्दे पयशे हांवें घेतलेले? बरें, हांवें घेतले म्हूण समज. पूण ते म्हाका नाका. एक काम कर, ह्या पयशांचे तूं देवाचे मोहिमेक एक मीस भेटय आनी कुर्ता त्या पयशांचो तुका एक बरोच आउटफीट घे. तातूंतूच हांव खूब खुशाल जातलो. ओके? ओके, थँक्यू सर. हेच नाच करूंक जाय म्हूण वांगडा कांतारां कोत्ता. नांव कांताराचें आनी शिवांचें, थोडीपणी हांचे ते कपल गोल्स. नाच सोगले. प्रॅक्टीस आनी शोआच्या नांवान तुमचे नाच चड जाता अशें दिसना तुका? नाच? कसले नाच? सोंसोकूय दूद पियेतना आपले कान दोळ्यांचेर हाडून आपल्या कोणूच पळयना असो समजता. चुडचुडे बाबड्याचे. ताणें आपणाकूच पळोवंक ना, संवसारान पळयलो ताका. तूं कितें सांगूंक सोदता तें अशें कुवाड्यांनी उलोवन सांगो नाका. सरळ आनी स्पश्ट सांग. समजिकाय आसलोल्यांक आनी समजणी घेवंक सोदतेल्यांक समजूंक थोडींच उतरां पुरो. पूण तूं म्हाका कितें सांगूंक सोदता तें खऱ्यांनीच म्हाका समजूंक ना. निंदलोल्याक उठावंक मरे सोंपें. निंदेचे दोंग करता ताका न्हय. तुजे आनी त्या स्विझलाच्यो खबरो गांवभर जाता ते कान उक्ते करून आयक. जांच्या लागीं जाता ते कोत्तात आनीक जायना ते उलयतात. आमी दोगांय सांगातान कांतार कोत्तात आनीक सांगातान कांतारां कोत्तात ती आमच्या क्लायंट्सांक आवडटात देखून आमकां चड शोज मेळटात. आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा म्हणून खबरो कोत्तेल्यांचे दोळे फुटल्यात. इतलेंच म्हज्यान तुका सांगूंक जाता. एक गरजेचें, हांव जे पळय शोज कोत्तां तातूंतल्यान हांव म्हजो दिसपट्टो गिरास जोडटां आनीक ह्या म्हज्या वावरांत स्विझल म्हाका फकत एक सांगाती. दॅट्स इट, नथींग मोर. कलिग्स एट वर्क. आमचे मदें जें नातें आसा तें प्रोफेशनल, वेवसायीक, खाजगी न्हय. आमचे इश्टागोत आनीक सांगात फकत शोवा पुरतेच. निमीत शोआचे नांवान तुमी फकत तुमचें सादयात. तूं पळय ज्यो खबरो जाता म्हणटा न्हू त्यो खंयसान निर्माण जाता त्यो आतांच पळयल्यात हांवें. तूं म्हजी धाकली उणे आनीक म्हज्या भावाचो रेस्पेद मान सांबाळूंक ओगी रावता हांव. खबरो करूंक नांव वाऱ्यार घालूंक भायलो लोक नाका. तुमी घरचीच पुरो. आनीक तूं पळय तुजी धारेची कातोर घेवन जाचो मान आब्रू विबाडटा तें एक इनोसेंट चेडूं. प्रमाणीकपणान वाडोवन आपलो मान रेस्पेद सांबाळ्ळा ताणें. अभाईत नांव विबाडटा तूं ताचें. आनी काय, तूं जें पळय कितें कोत्ता तें सादें पातोक न्हय, महापातोक तें. सपना म्हजी करता पुरी उठा घेवन तुका मळबान. काळीजानी मन तुजेंच हें दोन दिसता हांव आसा सपनान. मोग 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 आला म्हाका
सुखाचो रूप आशेता मेळून तो आशेता काळजा गोठेरा दोवर बाळगून लॉस दिसना तेका बोंबली पेकूंक नासलेल्या हांक्यान विरगडूंक जाय खंय तेका म्हज्या गोपान कितें म्हजो जावचो ना तर कोणाचोच जावंक दिवची ना हांव. हॅलो फादर भितर येवंक जाता? यो तेलमा बस. फोन करपाचो आसलो तुका हांव. कितें जालां? ह्या दिसांनी मिसाक बा दिश्टी पडना अशें देवाक सोडलो. तकली सामकी बेजार जाल्या फादर. कितें करचें तें कांयच समजना. ओजाच्या बारान चेपोन पडलां हांव. पवित्र पुस्तकान जेजू आमकां सांगता ओजाच्या बारा चेपोन आसात ती म्हजी सोशियांत आनी हांव तुमकां समाधान दितलो. उस्कोत बावडत्याचें कित्याक जाताय तूं? तुज्या माथ्यार ओजाचो बार आसाय म्हूण जाणाय न्हू तूं? जाल्यार देवा सोशी पयस रावं नाकाय. देवा सोशी यो देवाक शेरोना वच. सगळे तुजे प्रश्न देवाच्या पांय लागीं दवर आनी देव तुका समाधान दितलो. सांडलोल्याचें मन बारा कोडेन म्हणटा सांग तेलमा कितें जालां? म्हजी ती देराची कर्तुबां पळोवन मन सारकें पिसवलां. ते स्विझर्ला वांगडा स्विझर आमच्या गोंयांतले भुरगे क्लिफ्टना सामकारा भुरगे मगो ते. भुरगीं आतां भुरगीपणां कळिना फादर. ती 12 वर्सांची जातकच आपल्याक व्हडल्यो व्हंकलो समजतात. दीस रात तो ताच्या फाटल्यान भोंवता. 5 तो ताका कॉलेजींतल्यान हाडूंक वयता. मागीर घरा येवन सोमती स्टुडियोंत धांवून दाराक लॉक. तेलमा क्लिफ्टन प्रॅक्टीस करतालो म्हूण सांगतालो म्हाका. खूब शो जायला खंय तांकां. आनी दाराक लॉक म्हणजे हांव पावलो तांच्या स्टुडियोंत. दार धांपलें म्हणटच ऑटोमॅटीक लॉक जाता न्हू. स्टुडियोची पद्दतूच ती. भायलो आवाज भितर येना जावं. स्टुडियोन प्रॅक्टीस करतात ती. सुबेज कांयच चिंतिना काय तूं? प्रॅक्टीस मदेंच कांकात घालून हांसता ती. भायल्यान देखून आयकूंक येता. सांगातान प्रॅक्टीस करता म्हणटच ल्हान ल्हान गजालीचेर हांसप. खंयच्या उतराचेर जोक करून हांसप हें स्वभावीक. वांकडी नदरेन कित्याक पडयताय तूं? तूं कांयच नकलो फादर. मोगा लव यू बाय ही सगळीं उतरां आयकूं येता भितर. तेलमा ही आतांच्या भुरग्यांची उलोवपाची पद्दत. जेन्सी उतरां ती. हें मोगाचें तुका कांयच समजोचें ना फादर. हें जे पळय ती कितें करता तें लोकांच्या दोळ्यांक पानां बांदून नाटकां. आनी हे नाटकां फाटल्यान चलता तो फगत मोग. #कपल गोल्स. वो एक सांग सोलो जाय काय डुएट जाय? डुएट जाल्यार एकदम बरें जालें. वय करुया. 10,000 रे. 10,000. ना रे बाबा कांट अफोर्ड. बरें सांग तूं म्हाका. ओके बाय. ए झिको क्लिफ्टन कसो आसा? गोड देवाची कृपेन. तूं कसो आसा? हांव एकदम गुड. हाय बोस रे. सांग. हें पळय क्लबाचे मिटिंगेचे नोटीस घेवन आयिल्लो हांव. क्लबाची मिटींग? होय. केन्ना दवरलें रे? 20 तारखेर. बर्थडे आसा न्हू आमचो डॉक्टर बाय प्रेसिडेंटीचो तेन्ना. तुमचो डुओ बँड करुया. एक मिनट आं. पळयता कितें आसा जाल्यार आमकां. सॉरी यार 2 शोज आसात आमकां त्या दिसा. बेश्टोच. तें म्हाका कांय लागना. हें पळय तूं येवकूच जाय. क्लबाचे मेंबर उलयतात तें मात खरें करूंक दिवं नाका. मेंबर उलयतात? कितें उलयतात तर ते? अरे तुका खबर ना कितें उलयतात ते? तुका चॉकलेट सोडून आतां पिपिरमेट खावंक भोंवता म्हूण उलयतात. क्लबाचे मिटींगेक आनी फुंगसा म्हाका कांय तू दिश्टी पडना. आनीक आतां खंय तूं मरे कोयरांतूय दिश्टी पडपाचो म्हणून जाला. अरे ना रे. शोआक सावन लेट पावता घरा. पयस आसल्यार आनी 2-3 जातात घरा पावता म्हणसर. आनी मागीर सकाळीं उठोन मिसाक वचूंक जायना रे म्हज्यान. अरे हेंच उलयतात मेंबर. लेट शो काबार जातोच गाडयेन मागीर तुका पिपिरमीट खावंक बऱ्याक पडटा खंय. ए झिको तोंड सांबाळून उलय. फोटोलो एकूच मारून. अरे
अरे तू म्हजेर कित्याक चाडवता हांवें म्हटलां ना न्हय क्लबाचे मेंबर उलयतात तेंच हांवें सांगलां तुका व्हांवतल्या उदकाचें तोंड धरूंक जायना तशेंच दारेची कातोर जावन घुंवतले जिबेची कोडसाण आनी वीक थांबोवंक जायना त्या उलयता त्या मेंबरांक सांग म्हाका ताची परवा ना आय कॅर अ डॅम राव सोमतो क्लबान जावच रिजायन जाता हांव क्लिफ्टन कूल फादर कसो आसा फादर स्विझर हांव बरो आसा तूं कशें आसा एकदम बरें कशें वेता तुमचे शो सोड बरें फादर फाटल्या 2 सातोड्यांनी सदांच शो आसले दुडू हातांत येवंक लागल्या फादर फादर विसेन दे पावस सोस्तेक ही म्हजी ल्हानशी देणगी पयल्या शोवाची जोड तशेंच कुटुंबाच्या ओतम्या खातीर आनी फॅमिलीच्या वांगड्याच्या बरे भलायकी खातीर म्हाका मीस भेटोवंक जाय शाब्बास स्विझर तुजें मन देवा सोवें कितलें प्रमाणीक आनी गरिबा सोवें कितलें उदार मिसाची तशीच SSVPची पावती तुका उपरांत काडून दिता हांव पावतेचें बरें आसा फादर बरें आसा न्हू सगल्या हातून ट्रान्सपरन्सी आनी अकावंटेबिलिटी आसोन गरजेची तूं वाडटे पिरायेर आसा वेवसायीक जिवीत तुवें आतांच सुरू केला ताकाच लागून तुवें चोत्रायन पावलां मारूंक जाय क्लिफ्टन सर म्हजो खूब परामर्श करता आपल्याच कुटुंबांतले कशें वागयता त्याच खातीर काळजी घेवंक जाय तुवें देवान तुका इतलो बरो ताळो दिला अ गूड सिंगर लोकांच्या तोंडार तुजें नांव गाजोवंक जाय बरें खातोरीस म्हणून तुज्या गुणाक लागून तुजें नांव पुरजळूं दी न्हू तुज्या वायट गजालींक लागून वायट गजाल्यो कसल्यो फादर म्हज्या कानार कांय गजाली पडल्यात क्लिफ्टन तुका कॉलेजी कडेन व्हरोंक येता खंय तूं ताच्या मोटरान भोंवता आनी मदीं रातीक तो तुका घरा हाडून पावयता खंय फादर प्रॅक्टीस करूंक जाय तेन्ना तो म्हाका कॉलेजी कडेन व्हरोंक येता आयतारच्या दिसा 2, 3 ते 4 पर्यंत शोज करतात आमी शोवाक हांव ताचेच गाडयेन वयता आनी शो जातोच तोच म्हाका हाडून घरा पावयता खरें हें फादर म्हाका आपले गाडयेन हाडटा व्हरता पावयता म्हणटा तें सत म्हाका आनी कोण व्हरतलो हांव सांगता ताचो वांकडो अर्थ काडिनाकाय तुका जागृत करपाचें काम म्हजें आनी तेंच कोत्ता हांव फुडलें तुजेर दुखाचें ल्हार तुजेर कुसून पडलेलें म्हाका नाका ताकाच लागून चतूर करता तुका हांव हाय स्विझल हाय सिको कशें आसा एकदम बरें खबर ना मू तुजी वय रे सोड बिजी टायमूच मेळना वय वय तुका आतां आमचे खातीर टायम खंय आसा तुजो सगलो टायम तुज्या त्या स्पेशल मनशाक न्हय तशें कांय ना रे तें सगलें बरें आसा हें पळय फुडल्या आयताराक आमचो पॅरिशूटाचो फावंडेशन डे पळय तूं आसूंकूच जाय आं आतां हांव प्रेसिडेंट जालां आनी तूं तर जायच म्हाका खेळटा नाकात तुजी ना रे बाबा ह्या वर्साचें कांयच सांगो नाका म्हाका आय वॉन्ट टू फोकस ऑन माय करियर आयतारचे 3-4 पासून शो जातात आमकां कांयच सांगोंक जायना खरें सांगचें म्हटल्यार शिकोंक पासून वेळ मेळना म्हाका आवयस वेळ मेळना काय तुमचे हॅशटॅग कपल गोल्स गो बरो खबरो आयकल्यात तुज्या आनी त्या क्लिफ्टनाच्यो कसल्यो खबरो माळान खोवात्याक वेंग मारल्या म्हणून दीस गो बाय तुजे एके वाटेन जोड आनी दुसरे वाटेन मोगाचो मोड तू शिमे भायर पावता अशें दिसना तुका सिको सदांच कळू म्हणटात न्हय तुजेच कडेन दवर सिको आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन दॅट आनी केक ताका पाप ना ताका भिरांतूय ना तुमी खोबरो करात ना तर त्या खोबरापणात शेपोन मोरात आय गिव अ डॅम हॅशटॅग कपल गोल्स कितें करचें तें कांयच सोजमना म्हाका कूल अशें जाता तेन्ना तकली उसांबळ जावप स्वाभावीक क्लिफ्टन कितें म्हणटा तो बाबडो म्हाका लागून फुकार जाता हांवच नको कितें करूं पळय तें
शेवटाक नाव पिड्यार जाता ते चेडवांचेच न्हू. ताच्या वांगडा कातारां करून तू कितें वायट करता अशें दिसता तुका? देवान म्हाका कातारां करपाक सोगून दिला. हो गूण फुलोवन हाडून होच म्हज्या काळजाचो हावेस. बिलीव मी, तो म्हाका वांकडी नदरेन केन्नाच पळयना. ताचे पासून म्हज्या काळजांत आसा तो फक्त रिस्पेद. आनी कातारां करून फामाद जावंक सोयेक दिला म्हणून आभार आनी उपकार. ताच्यान भायर कांयच ना. हांव ताच्या वांगडा कातारां करपाचें बंद करूं? कितें करूंक सोदता तूं? ताच्या वांगडा कांतार कोत्ता म्हणून उनी म्हज्यो खबरो कोत्ता. तर फाल्यां ताच्या जाग्यार आनीक दुसरें कोणूय येतलें, ताच्याय नांवान खबरो. पळय क्लिफ्टन, तूं जावन आसा कलाकार. एक कलाकार आपली कला फुलोवन ती मोडपाक पावयतले जाल्यार शांती मनाची गरज आसा. जे घडटा तातूंत तुका शांती आसा? शांती? अरे शांती खंयची? म्हाका रातची न्हीद पडना. गुन्यांव नासतना हांव गुन्यांवकारी जाला. म्हज्या आनीक त्या इनोसंट चेडवाचें नांव पिड्ड्यार जाता. अरे आमी दोगांय कलाकारां. आमचे मदें नातें आसा तें फकत कलेचें. आनीक आमी दोगांय सांगातान आसात म्हणटूच इश्टागतीचें. हाच्या भायर आनीक कांयच ना. तें हांव सोजमतां, पूण लोकांचें कितें? मोदयां रात्री शेव काबार जातकूच तूं ताका हाडून घरा पावयता अशें म्हणून लोक खबरो कोत्ता. जो लोक खबरो कोत्ता तांकां खबरो करूं दी. लोक म्हाका पोसना, ताकाय पोसना. ताचो आवय बापूय म्हाका पातयेता. तांकां कसलीच हरकत ना जाल्यार दुसऱ्याची कसली समस्या? अरे हे ल्हान पिरायेर ते हे शोज करून जोडटा, त्याच बरोबर आपलें शिंकोपूय पुरें कोत्ता. ताका बाबड्याक शाबासकी दिवचे सुवातेर ताच्यो खबरो कोत्ता. क्लिफ्टन, तूं तुजे वाटेन सारको आसा. हांव तुज्या सांगाताक आसा, वच तूं फुडें, मोडप तुजी शीम. कितें जालां? एनी प्रॉब्लम? आयज गावपाचेर मनूच नासलें तुजें. तो सदांचो पंच नासलो तुज्या सिंगिंगाक. I'm at crossroads, Clifton sir. कितें कोचचें? खंयच्यान वेचें? कांय सोजमोना म्हाका. Can you take me somewhere? दर्या वेळेर वो खंयसरूय. म्हजें मन सगळें उत्सम जाला. स्विझर? Please don't touch me. स्विझर? I'm sorry. I need some fresh air. ओके 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 वता तुका हांव. बरो सोनेल सकयल देंवयता. थोडें वारें भितर येवं दी. What's the matter? कितें जालां तें तरी सांगतलें. घरांत मामा दाडाचें एकलें सापूरबायेचें. गांवांत केदो मान आसा मामा दाडाक, तें जाणा तूं. वय, हांवूय तुज्या मामा दाडाक खूब मानतां. आनी तीय तुका मानतात. तुजेर खूब विस्वास आसा तांकां. जाल्यार तांच्या विस्वासाक हांव केन्ना तरी उपात्र थारलां. तांचो विस्वास तुटोवंक वो घावो पडोवंक हांवें केन्ना तरी कितें तरी केलां? ना, केन्नाच ना. तुज्या वांगडा हांव पूर्णपणी सुरक्षीत आसा. जाल्यार आतां कसली समस्या उप्रासल्या?
तुका आनी म्हाका बरें आसा म्हणून ह्यो खबरो आतां तुजे आनी म्हजे भितर शीम आंकून ना. आमचें नांव पिड्यार करूंक कोण तरी आतां आमच्या घरा पावला. दुस्वाशी निर्डुकायेन बोलवल्या मनशाचें काम तें. म्हज्याच घरांतलो बेती जावन भायल्या चोराक घर चोरूंक प्रवृत्त केला आसतलो. मामा धाडाक विश्वास आसा तुजेर. देवा कारगा. तरी पूण मामा धाडाक दूख चालवली नाका म्हाका. ती जियेतात ती म्हाका लागून. हे सगळें घडटा तातूंत मामा सारकी आबालार जाल्या, दुयेंत पडटा फक्त म्हाका लागून. हांव तांची दूख, तांचो आसरो. पूण हांगा हांवूच तांच्या लाचारपणाक कारण जाता. ह्या खातीर कितें? तुझे उपकार म्हजेर खूबच आसात. एक बापूय कसो तूं म्हजो परामूस कोता. आयज हांव ह्या उंचायेक पावलां तें फक्त तुका लागून. ना, तुका यश मेळ्ळां तें तुजे कापोस्तदीक लागून, तुज्या डेडिकेशन आनी कमिटमेंटाक लागून. ताचें श्रेय हांव घेवंक शकना. तें तुजें व्हरतेपण, पूण सोत म्हणटा तें तुकाच लागून हांव आयज ह्या उंचायेक पावलां. बट दॅट्स इट. मामा धाडाक म्हाका लागून दूख चालवली नाका म्हाका. त्याच खातीर सांगातान गायन करपाचें सोडून दिवया. इगोजेच्या कोयरांपासून स्विझर, प्लीज रिस्पेक्ट माय डिसिजन. Chintanco bar, prosnu sabar, mogus pola chitnani. Iten kurche, koichan veche, वाट पोल्या कांट्यांनी. कोई सोर चुकली, चुकोन पडली, कांयच मेळोना समजुणी. कोण करता पाप आनी कोण दिता जाप, जिणवरल्या काळक्या कुपांनी. कितें करता तूं? फोन घेता. यो भायर यो. लिफ्टन
फुगार जायनाका. अरे कितें वायट केलां हांवें? एका कलाकाराक ताची कला वापरून वयर सरूंक म्हजो आदार दिलो हें वायट? एका गरीब चेडवाक ताचे गुण वापरून वयर सरूंक म्हजो आदार दिलो हें वायट? कितें वायट केलें हांवें? कितें गुन्यांव म्हजो? अरे त्या इनोसेंट चेडवाचें नांव म्हज्या नांवाक सोडून ताच्या नांवाची आनीक रेस्पेदाची घाण कित्याक? हो समाज विंगडो क्लिफ्टन. हो समाज आपणाचे पिजलेले पोडे नासतना दुसऱ्याचे पिजलेले पडोवपाक यत्न करता. पिजलेले शिवपाक आदार करचे सुवातेर ते वयल्यान आपले बोट घालून पिजलेले आसा ते वाडयता. हातूंत म्हजो गुन्यांव कितें? स्विझराचो गुन्यांव कितें? आमी दोगांय कलाकारां. एकामेकाक आमी आमची कला फुलोवंक आदार करतात. स्विझल खरेंच एक बरें कलाकार, बरें गावपी. ताच्या स्वादीक ताळ्याक लागून म्हाका खूब शोज मेळोंक लागल्यात. आनी आमी दोगांय सांगातान गायतात तेन्ना इट्स मॅजीक म्हणून आयकुपी म्हणटात. मॅजीक. इट्स ट्रॅजिक. म्हज्या जिवितान इतलें दूख कित्याक? कसलो कसलो म्हणून गुन्यांव म्हजो? कलाकारा तुम्ही, हो तुमचो गुन्यांव. कला वापरून तुम्ही वयर सोडली आनी फामाद जाली, होच तुमचो गुन्यांव. तुम्ही फळां दिली, पण सगळ्यांचे दोळे नितळ ना स्विझल. तूं जिवितांत वयर सोडलेले सगळ्यांच्यांनी पळोवंक जायना. आनी ह्याच खातीर नाटकांत बोललेल्या मनशांनी तुमकां सकयल उडोवपाचो प्रयत्न केलो. पूण करियरान हांव फुडें पावलेलें. कोणाचें म्हणून वायट चिंतलेलें हांवें. म्हजे फाटल्यान इतले दुस्मान कित्याक? स्विझल, म्हज्या करियरांत लेगीत म्हजें सगळें अशेंच घडलां. एकमुतीन हांव म्हजी आदोगासी फुडें व्हरतां आनी म्हज्या वावराचेर म्हजो चल खोशी जावन म्हाका कॉम्प्लिमेंट्स दितालो म्हूण म्हज्या सांगातांनी म्हज्योय खबरी केल्ल्यो. स्विझल, फळां दिता त्या दुकार फातोर पडटात, वाज त्या दुकार न्हय. नाटकाय वो जेलसी हो मनशाचो व्हडलो दुस्मान. सगळें बरें जालोलें जाय, पूण तें आपल्याचेंच, दुसऱ्याचें न्हय. जाल्यार हांव कितें करूं? लोक तुका पोसता. स्वता वावर करून तूं आपलें पोट भरता. दान बोन वावराचेर घाल आनी फुडें सरत राव. उलयतल्याक उलयत रावूं दी. जरी तर तूं उलयतल्याचें घेवन बसलो जाल्यार फुडें आनी सरोंक पावचो ना. तुमकां कुशीन करूंक नाटकांत बोललेल्या मनशाचो हावेस आसलो आनी तुमी कितें केलें? तुमी नथिंग गुड. फक्त तांची खोशी केली. एक सांग म्हाका, हां सारकें सांग, हां क्लिफ्टनान कितें वायट केल्लें तुका? ना. वांकडे नदरेन पळयल्लें तुका? ना. ताच्या मोद्यांनी तो शो जातकच घरा हाडून पावयतालो तुका. फायदो घेतलेलो तुजो? ना ना ना. जाल्यार तूं ताची सोबीत धारून कित्याक जालें? तुवें घेतलेल्या निर्णयाचो ताचेर कितें परिणाम पडलो आसतलो हें चिंतलां तुवें? स्विझल, प्रश्न केले तुका हांवें. जबाब जाय म्हाका. म्हाका म्हज्या मामा दाराक दूख जालोली नाका आसली. जाल्यार शोध चलताना ते सोडून दिवन क्लिफ्टनाक दूख दिवंक कोणे अधिकार दिलो तुका? तुजे कडसून कसलीच आस बाळगी नासतना ताणें तुका वयर सोडूंक आपलो आदार सहकार दिलो. कोण म्हूण हें सगळें केलें ताणें? घरा हाडून पावयतालो तुका. पेट्रोलूक दुडू घेतले तुजे कडसून. कोण म्हूण कोत्तालो हें? कोण म्हूण? स्विझल, स्विझल, हो संवसार मतलबी आनी ह्या मतलबी संवसारांत दुसऱ्या पासत जियोवपी आनी स्वार्थ बाळगी नासतना दुसऱ्याक आदार करपी भोव थोडे. सगळ्यांक असले मनीस फावो जायना. देवान तुका फावो केल्लो आनी तुवें अनउपकारपणान ताका पयस केलो. ना स्विझल, हें सारकें न्हू. This is not correct. Not fair at all.
तुझे काळी साफ दवर ताका दूख पावयला ते पुरो आनीक दूख दिनाका कुसियेसान मुखार वच सोय तुमचेच जातलें जोईत मेळूंक म्हज्यान त्या इनोसेंट चेडवाचो फुडार काळोखान घालूंक जायना. हांव कितें म्हूण करूं? प्रामाणीकपणान फुडें चल. परत एकठांय येवन परत शेव चालू करात. आदल्या परस अदीक ओकोण जावं दी. तुमकां फाटीं ओडटेल्याच्या पोल्याचेर निबर तापट अशें जावं दी. कितें करूंक जाय तें आतां म्हाका थावेच जालां. पूण जें कितें हांवें केलां म्हाका बोगसणें फावो जातलें. Yes, Sweetal. Yo, everything okay? होय सर, ग्रेट. हॅलो क्लिफ्टन सर. हाय स्वेझल, कशें आसा? युअर फेवरेट? सर, थँक्यू. फक्त स्विझल दिसता तुका. म्हजी खबर घेवप ना दिसता. सद्याक स्विझल इज द लेडी ऑफ द मोमेंट. ताची खबर पयली घेवंकूच जाय. कितें म्हणटा क्लिफ्टन बाब? होय होय, ऑफकोर्स. एक सांग, कशें चल्लां रेस्टॉरंट? तुम्ही दुओ गायन करताली तेन्ना वॉट अ फुटफॉल वी हॅड. ताक जातालें. आतां तें नशीब ना, देंवना. कितें करुया सर, सगळो नशिबाचो खेळ तो. इट्स डेस्टिनी. रीरायट युअर डेस्टिनी. तुमच्या नशिबाची पानां तुम्ही दुसऱ्याच्या हातान सोडली तुमचे नशीब बरोवन काडूंक. आनी ताणें बरोवन काडले. तुमचो सहकार तुमचे आयते मन आसले न्हू. फरयताना मात ताणी तुमचे चिंतूंक ना. ताणी चिंतलो तो फकत आपलो स्वार्थ, आपली जेलसी तुमकां सकयल उडोवंक. यश मेळ्ळो तांकां, खुशाल ते. आयज रडटा ती तुमी, आयज दुखी जाले ती तुमी. हीच सांगली काय म्हाका कांय वर्सां आदीं जाल्ली जाल्यार. म्युझिक वॉज माय पॅशन. म्युझिक जिवीत असले म्हजे. संगीताच्या बोडाला मुखार सरोंक सोदतालो आनी आसली म्हाका ती कापसतात. फुडली करूंक खळाचोच म्हाका सहकार मेळोंक ना. सगळ्यांक जाय आसलें हांवें म्हज्या बापायचें रेस्टॉरंट फुडें व्हरोन चलयलोलें. सगळ्यांक जाय आसलें. कितें? हांवें म्हजें संगीत सोडून रेस्टॉरंटार बोर घातलेलो. सोडलें हांवें. केलें ताका खुशाल. दुसरी खुशाल जाली आनी हांव म्हाका जिवीत दितेलें संगीतूच हांवें सोडून दिलें. खंयर इगोजेंतलो कोयरूच थंयूय बी पादवीगार फोर्स कोत्ता म्हूण. म्हजें कोणेच चिंतूंक ना. कोणेच चिंतूंक ना. निराशीपणूच देवान म्हाका फावो केलें दिसता. कोण नासलो म्हजें चिंतूंक. कोण नासलो. काजार जातूच सांगलोली तुका हांवें. रेस्टॉरंट हांव सांबाळटा म्हणून. संगीताचेर परत ध्यान घाल म्हणून. त्यो वस्तू त्या वेळार केल्यारूच त्या वस्तूक स्वाद आसता. सिद्धीक आनी श्रुतीक पळय. फूड अँड बेवरेज तांची खाशेलपण, तांचें पॅशन.
आनी पळय काय बरें हे रेस्टॉरंट चलयता ती, काय बरें काफे चलयता ती. खंयच्याय वेळार खंयची वस्त केली म्हूण जायना, फावो त्या वेळारूच करूंक जाय. सर, शोज आनी गावपाचें सोडून हांव खुशाल आसा अशें दिसता तुका? कालचाचेर चिरो धरून म्हाका हो निर्णय घेवचो पडलो. सर, क्लिफ्टन सरान म्हजे पासून जायतें केलां. हांव ताचेर अनुपकारी जालां अशें दिसत तुमकां, पूण बिलीव मी सर, हांव तुजेर अनुपकारी जावंक ना. सर, तुवें म्हाका वयर सरोंक केलोले गोश्ट म्हज्या काळजान गौर करून आसात. तुवें जें म्हजे पासून केलां तें कोण कोणा पासून करिना. शोज सोडून आनी गावपाचें सोडून हांवें चूक केल्या हें मानता हांव, पूण हांव कितें म्हणून कोत्तलें आसलें. दुसरी कितें उलयतात ताचेर लक्ष घालिनाका. तुमकां जिवितान आसतलो तो फकत पश्चाताप. म्हजे परी Sweezel, stand up for yourself. Stand up for what you believe and stand up for what you want to achieve in life. दुर्दैवान म्हाका मुखार वचोंक जाय आसलो तेन्ना म्हाका दिक्षा दाखोवपी कोण नासलो. आसले ते फकत जेलसीन बरोवन, नेटुकायेन बरोवन म्हजी दिशा भूल करतले. आफोन्सो आनी एनली तुमचे लागीं उलयल्या म्हणटा हांव जाणा. म्हजे लागीं उलयल्यात न्ही, तरी आसतना आमकां दोगांयकी दिसलें तुमचे लागीं भासाभास करून एक दिशा दिवची म्हणून तुमकां. असल्यो संद्यो जिवितांत बगर बगर येना. देखून जिवितांत आयलेली संदी वगडायनाका. कितें म्हणटा क्लिफ्टन? जोरी तुमी दोगांय स्विझल, क्लिफ्टन वांगडा येवन कांतार करूंक सोदता जाल्यार आमच्या रेस्टॉरंटान तुमचो जागो तुमची वाट पळयता. कितें म्हणटा तूं? येस, यू आर ऑलवेज वेलकम. जर स्विझर्लंडाक खोशी आसा म्हज्या सांगाताक परत कांतार करूंक सुरू करूंक, जाल्यार हांवूय तयार आसा आमचो दुवो परत चालू करूंक. म्हाका जाय तो फकत ताचो होयकार. फोर्स करचो ना तुका. तुजी खोशी असल्यार एक पावट फादर पावला लागीं उलोवन हे पावटीक सांगातान या आमी ताच्या फुड्यान. क्लिफ्टन, स्विझल, फादर, घडला तो इतिहास तो कोणाच्यान बदलूंक जायना. आनी ह्या इतिहासान तुमचें प्रमाणीकपण भांगराल्या उतरांनी कांतून आयलां. घडचें आसलें तें घडलें, सोडून दियात. आनी म्हाका दिसता कला आनी संस्कृतीच्या नांवान तरी तुमी एकठांय येवन देवाक महिमा दियात. थोकून वो जिविताच्या झाडान सांपडून निराशी जाल्ल्याचे मोनाचे देविर्तमेन करून तांचें जिवीत उजवाडान हाडात. क्लिफ्टन सर, आय एम सॉरी. ना स्विझर, तुजी चूक न्हय ती. हो सगलो परिस्थितीचो खेळ आनी दुस्वाशी मोनाच्या नाटकाईचो मेळ. थोड्यांनी आपली जीब दारीशी कातर करून तुमचो मान रेस्पेत कातरपाचो प्रयत्न केलो, पूण तुमी तुमची जीब वापरून देवाक मोहिमा दिया. गॉड ब्लेस यू बोथ. देव बरें करूं फादर. ही चोकी आसा? सर, ऊच पडटा अशें दिसना तुका? सायबा बोगोस, तुजें मुगो हें सोदाचेंच.
आगो बाय सिंग विथ कॉन्फिडन्स. भिये नाका. भिये नाका इतलें सगळें घडलां आसतना परत आनी कशें घडलें जाल्यार आमची जीप धारेची कातोर स्विजल. थोडी जाणां तिचो वापर दुसऱ्याक खाला घालूंक आनी चोट्टी वाल कातरून उडोवंक करतात. पूण आमी आमच्या जिबेच्या कात्रेची धार देवाची महिमा गावंक आनी थोकलेल्या मोनाचें समाधान करून तांची जीण उजवाडीत करूंक वापरूया. सांता सिसिलिया, आमचे पासवत माग. दोगांय आसा देखून मोगान आमचे शेजारी बोलल्यात रागान. दांडे घेऊन येता मारतेले मुंडा मिठाच्या फारान. तांकां येना परवा करिना सुट्टेच्या सोरबान. बाय बाय भाव भयणी सगळींच कशी काळजां आसता देखून चड मोयपाशी. Pingong tuka família sacoshi, bargun ravia da doshi. बाय बाय भाव भयणी सगळींच कशी काळजां आसता देखून चड मोयपाशी. Pingong tuka família sacoshi, bargun ravia da doshi. ग्रेट. जालें परत सुरू. हार मानची ना हांव. पळयतलें हांव. पळोवन घेतलें तुमकां हांव. कलानिकेतन गोवाचें सेकंड इनिंग्स हें फिल्म येवचें आसा आनी त्या फिल्माक हांव संगीत कोत्तां. ह्या फिल्माक गायन करूंक म्हाका तूं जाय. क्लिफ्टन सर खरें म्हटल्यार हें म्हज्या करियराची सेकंड इनिंग्स. सगळें सारकें जाल्यार पुरो. देव कोत्ता ती वाट. चल जाय तेंपान परफॉर्म कोत्तात आमी. शोक बेगीनूच पावया. म्हज्या येवजणीचेर सगळें उदक उडयलें तुवें. हांवें केलां तें सगळें तुवें निर्फळ केलें. कित्याक? खूब वायट केलें तुवें. खूब वायट. कितें केलां हांवें? वायट? खूब वायट. पितायेचो रस्तो सोडून वांकडी वाटेन वेतोल्यान उजवाडाचो चूड दाखोवन स्वताच्या रस्त्यार रडप वायट जाल्यार वय वायट केलां हांवें. आनी हाची म्हाका दूख ना. आसा तें गर्व. कोण लागताली ती तुजी? तूं आनी तुजो गोडकाळ मोदें पडून परत एकठांय हाडली तांकां. खूब वायट केलें तुमी. वायटूच न्हू पातोक तें. क्लिफ्टनाक बायल आसा, ताका भुरगीं आसा. जाल्यार तूं ताचो सांगात घेवंक सोदतालें तेन्ना ताची बायल भुरगीं आसात म्हूण खबर नासली तुका. स्विझल एक इनोसंट चेडूं. ताचें नांव विबाडून पातोक केलां तें तुवें. पातोकूच न्हय महापातोक केलां. तांचे मोदें प्रश्न निर्माण जावं तूं कारण. तुज्या उदृश्टी मोनाच्या चिंतनाचो परिणाम तो. You may have won the battle, not the war. The war is still on. Cool, Thelma. तुझो दृष्टिकोन बदल. तू चिंता तातून कोणाचें बरेंपण ना आनी कुशळपणूय ना. म्हजें जायना तें हांव दुसऱ्याचेंय जावंक दिवची ना. तेल्मा स्वार्थी जायनाका आनी जिबेचे तोरसारीक दार काडून दुसऱ्याचें सूख आनी दादूसपण कातरून उडोवपाचो प्रयत्न करिनाका. देवान आमकां जीब दिल्या ती दारीची कातोर जावन दुसऱ्याचो मान उबोवंक न्हय, दुसऱ्याचें सूख विबाडूंक न्हय. देवान आमकां जीब दिल्या ती देंवचाराच्यो येवजण्यो कातरून उडोवंक आनी संवसारान देवाची राज तापून हाडूंक. पळयतलें हांव ती कितली देखून फुडें वयता ती. आनी हांवूय पळयतली तांकां आपली कला वापरून फुडें वचून कोण हाडायता पळय तो. एकूच सांगता
तूं तुजी जीवदारीची कातोर करून दुसऱ्याचे सूख आनी संतोष कातून उडोवपाचो कितलोय प्रयत्न केलो जाल्यार पासून प्रामाणीकपण काळजान बाळगून फुडें वेतोल्यांक देव केन्नाच सांडचो ना. तांकां सांगत दिवंक बऱ्या मनाच्या मनशांक देव फुडें काडटलोच. देखून प्लीज मन बोदोर, दुसऱ्याची सूख आनी फुडार कातोर जावन कातून उडोय नाका. सूख माय फूट. Boreas,